विसव उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। DDSSY ही सेवा 2016 सुरवात जाल्ली। ती 2018 मेरेन इन्शुरन्स कंपनी चलयताली। 1 जूना सावन ही सेवा सरकारान आपल्या हातान घेतल्या। भलायकी संचालनालयाच्या मार्फत ही सेवा राज्यान चलता। ऑगस्ट ते सप्टेंबर मजगती ही कार्डा रिन्यू जातली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दीनदयाल स्वस्थ सेवा योजना ही जी गोंय सरकारची योजना आसा, जी भारत देशांतली वन ऑफ द बेस्ट म्हणून जी अशी स्कीम खंयच भारतांत ना, जातून सबंद गोंयचे 5 वर्साचे लोक रेजिडेंट्स जाल्ले आसा तांकां इन्कम क्रायटेरिया ना। सगळ्यांक 447 जे प्रोसिजर्स आसा, जे क्रिटिकल इलनेस किंवा तुका पॉकेट एक्सपेन्स हाय आसा त्या प्रमाणे अश्यो केसीस सिलेक्ट करून आमी ह्या योजनेन घाल्या। ही येवजण 16 सप्टेंबरान सुरू जाल्ली, ती मे 2018 पर्यंत चालू आशिल्ली इन्शुरन्स कंपनी तर्फे। आता 1 जूनांतल्यान गोंय सरकारान ही येवजण स्वता कडेन घेतल्या आनी डायरेक्ट हेल्थ सर्वीस तर्फे ही येवजण स्वता गोवा गव्हर्मेंट चलयता। आतापर्यंत आमी 120 कोटी प्रिमियम दिलो इन्शुरन्स कंपनी आणि जवळ जवळ 88 कोटीची क्लेमी जाल्यो, म्हणजे जवळ जवळ एक 18 ते 20 कोटी हो इन्शुरन्स कंपनीक फायदो जाल्लो आसा। एक गजाल म्हत्वाची की 51 हॉस्पिटलां जी गोंयभर आसा, भायली 9 आनी 38 गोंयची 4 गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, हातून ह्या वर्सा जवळ जवळ 25,000 प्रोसिजर्स जाले। तातूंतले चड प्रोसिजर्स म्हणजे चड लोकांची दुयेंस म्हणजे एक कॅन्सर आणि स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लेम्स, जवळ जवळ ताज्योच 8,000 केसीस तांच्योच जाल्ल्यो आसा। सो एक गजाल बरोबर आसा की प्रत्येक जाणांनी आपली लायफस्टायल जी आसा ती बदलपाची आसा आणि स्ट्रेस न घेता डायबिटीस आणि हायपरटेन्शन हें जें जाता हाका सरकार मदत करताच। अशें न्ही की बाबा वखदां दिली, ट्रिटमेंट केलो, हो तुमकां एकूच बरो करपा खातीर मदीं अडचण आयली ती जाग्यार हाडपाक, पण आपणें स्वताचें हेल्थ सांबाळप हो मुख्य हेतू। ही ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2 म्हयन्या खातीर रिन्युअल कार्ड्सां आसा, जवळ जवळ 40 सेंटरां ऑल ओवर गोवा जातली। आतां सध्या 25 ऑलरेडी जाल्लीं आसा। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 1-1, 2-2 आसतली आनी तांकां SMS मेळ्ळ्या बरोबर ताणें आपली कार्डां करपाक वचचें। तशेंच समजा कोणाकूय जर त्रास जाता, कोण तो भायर वतलो किंवा ताका त्या दिसा येवंक मेळत ना मेळत, ताणें ऑड टायमाक रिक्वेस्ट करून आपली कार्डां घेवंक मेळटली। पूण प्रत्येकानी आपली रिन्युअल कार्डां करूंक जाय, किंवा कार्ड जर नासत जाल्यार तुमकां GMCनी पेमेंट पयशे दिवचे पडटले आनी प्रायवेटांनी स्वताचे पयशे दिवचे पडटले। त्या खातीर प्रत्येकानी आपली रिन्युअल कार्ड्स करची आनी ज्यांची 5 वर्सां जाल्यां ताणें आपलें कार्डां करून घेवची।